इपळ्यात शेल्डे कुडचडेच्या हातमाग फॅक्टरीच्या इमारतीची अवतिकाय। इमारतीचे बांधकाम अर्धवट सोडिल्ल्यान सरभोवतणी झाडां झुडपांचे जाल्ले हे साम्राज्य। 2017 वर्सा या हातमाग फॅक्टरीची इमारतीच्या बांधकामाक सुरवात जाल्ली। कंत्राट घेतिल्ल्या कंत्राटदारान बांधकाम अर्धवट सोडले। प्रशासनान लेगीत दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप थळावे करतात। त्या उपरांत नोव्हेंबर 2023 वर्सा इमारतीच्या बांधकामाचो विस्तार करपा खातीर पंचायतीन बांधकाम परवानो दिवन लेगीत काम अजून मेरेन पुराय जावंक ना म्हणून थळावे फुर्योज। हातमाग फॅक्टरीच्या इमारतीचे काम बेगोबेग पुराय करून बायलांक तशेंच हेरांक रोजगार निर्मिती उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी थळावो प्रशांत गांवसदेसाय हांणी केल्या। हांव शेल्डेचो नागरीक। आज हांव निर्मला नगर आसा, कारण जें पळय हें हँडलूम आसा, हे हँडलुमाक पंचायतीन 23 नोव्हेंबर 2023 कंस्ट्रक्शन लायसन दिल्लें। एक्सटेंशन फॉर हें हँडलूम एक्सटेंशन करपा साठी कंस्ट्रक्शन लायसन दिल्लें। तेन्ना हे कोरस ह्या म्हयन्यात जाता, तेन्ना अजुनूय ही बिल्डींग इनकम्प्लीट आसा। आनीक पयर आमी आयतारा ग्रामसभेक ह्या हँडलुमा लागून आमी क्वेश्चन विचारलें की पंचायतीक की हें हँडलूम आसा तें इनकम्प्लीट कित्याक आसा, हेजें काम बंद कित्याक आसा, आनी हेजो कॉन्ट्रॅक्टर कोण, हेजेर सरकारान कित्याक अजुनूय एक्शन घेयली गेली ना, हे सगळे क्वेश्चन्स आमी पयर ग्रामसभेक आयतारा आमी मांडलेले। तेन्ना आज आमी परत हांगा रिपोर्ट करपा येयल्यात की 2-3 वेळा केलेडीन आसा। म्हागे फॉलोअप आसा डायरेक्टर ऑफ हँडीक्राफ्ट आनी टॅक्सटायलाक की हें इनकम्प्लीट कित्याक आसा। हें एक लोकल म्हणजे ग्रामीण भागांनी एक अशी वेळार बांदलेलें की हांगा सरावंडींग जे लोक आसात तांकां हांगा ट्रेनिंग दिवपा साठी हें हँडलूम कंस्ट्रक्ट केल्लें। सो म्हागे डिमांड आसा गोंय सरकारा कडेन, पंचायती कडेन, कुडचडेचो आमदार निलेश बाब काब्राला कडेन की तेणें हेजेर लक्ष दिवचें। आनीक हांगा स्कील डेव्हलपमेंट एक ओपन करचो, जेणे करून लेडीज टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरीज, मागीर कॉम्प्युटर टायपिंग ट्रेनिंग सेंटर, ड्रायव्हिंग स्कुलाचे सेंटर, अश्यो वेगळी हांगा सेंटर घालून हें गोंय सरकारान डायरेक्टर ऑफ हँडीक्राफ्ट्स एंड टॅक्सटायलीन ही बिल्डींग आसा ती फिनीश करून कंप्लीट करून ही बिल्डींग आसा ती पंचायती टेक ओवर करपाची। आनी पंचायतीन हांगा लोकल ह्या भागां भितर शेल्डे पंचायती भितर जे मिडल क्लास शिकले लोक आसा 5वी 6वी 7वी, जेणे करून तांकां फर्दर मोठें शिक्षण घेवपाक मेळना, ते भुरग्यांक हांगा ट्रेनिंग दिवपाचें म्हणून म्हागेलो प्रयत्न आसा। तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करतां की सरकाराक की ही बेगोबेगी कंप्लीट करची, कारण 2017 हेजें काम चालू केल्लें तें टील डेट स्टॉप आसा। हांव फॉलोअप करतां वेळोवेळी। तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करतां गोंय सरकाराक, काब्रालाक आनी पंचायतीक तुमी हें फॉलोअप करचें आनी ही बिल्डींग जाता तितले बेगीन फिनीश करून हेजें बरो उपयोग करपा साठी प्रयत्न करचो। शेल्डे गांवांत आसा आनी आयज हांगा येवपाचें कारण म्हणल्यार तातूंत पळयता हँडलुमा खातीर एक इंडस्ट्री बांदपाची, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बांदपाचो प्रयत्न आसलो। पयलीं 2017 पयलीं हांगा हँडलुमाची बारीक इंडस्ट्री चालू आशिल्ली, तेजी खंय तरी एक्सटेंशन म्हणून 2000 हात घातलो, पूण तेजे नंतर जें काम आशिल्लें खंय तरी तेजे कारणां लागून बंद पडलें। आनी आतां फाटली ग्रामसभे लोकांचो प्रयत्न केलो की हें हँडलुमाची ती फॅक्टरी आसा जी एक्सटेंशनाक घातलेली ती खंय तरी चालू करून जे लोकल्स महिला आसा हे भागांत तांकां खंय तरी रोजगार उत्पन्न करून दिवची। खंय तरी तेणें जो प्रशांत गांवसदेसाय म्हणला की 5वी 6वी 7वी हे लोक जे महिला आसा तांकां रोजगार मेळना, जी कमी एज्युकेटेड आसा तांकां रोजगार उत्पन्न जातलो आनी खंय तरी ह्या भागांक शेल्डे पंचायत म्हणून ती व्हडली पंचायत हांगा बी महिलां खातीर एक रोजगार उत्पन्न करपाची थळाव्याची मागणी आसा।